मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना जेजूक शेवता म्हणल्यार जेन्ना आमी कोमयाव घेता तो आमचे भितर येता आनी आमचें जिवीत तो नवसोदता वा आमचें जिवीत तो बदलता. पूण आमचें जिवीत बदलना जाल्यार कशें कळटलें तें आमकां कळटा जेन्ना आमी आमच्या भावा भयणी बरोबर आमच्या शेजाऱ्या समाजा बरोबर आमी वावर कोत्ता त्या सुवातेचेर वा आमी दुसऱ्यांक मेळटा तेन्ना कशी आमची वागणूक जावन आसा ते प्रमाणे कळटा आमचें जिवीत खऱ्यांनीच बदलना की ना. एक ल्हान भुरगो पळयतालो आपली शामाय 2 दिसा मिसाक वेता ती आनी मिसा बलिदाना उपरांत ती घरा येताली आनी घरा आयल्या उपरांत बरी शांत स्वभावाची कशी आसताली, पासियेंसान सगळ्यांक कोणें उलयताली, तेवा मोग दाखयताली, रोखडीच भोगसूंक तयार जाताली. अशें तो ल्हान भुरगो पळयत आसलो. 2 दिसा शामाय मिसाक वचोन परत आयल्या उपरांत अशी तेची वागणूक जावन आसली. तर ह्या भुरग्यान शामायक विचारलें, शामाय तूं 2 दिसा मिसाक वेता, कित्याक तूं अशें मिसाक वेता? शामाय म्हणूंक लागली, हांव 2 दिसा मिसाक वेता आनी कोमयाव घेता आनी कोमयाव घेतल्या उपरांत हांव जेजू लागीं ताची मदत मागता, ताका सांगता म्हाका ओदीक आनी ओदीक तुजे सारकें कर. जेजू सारकें जावंक म्हणल्यार ताचे सारकी मोगाची मनशां जावंक, भोगसण्याची मनशां जावंक, तशेंच जेन्ना स्वता पासत आमी लढाय करता आमचेर हल्लो जातलो तोय सोसूंक जेजू सारकें जावंक आदार ती मागता. हो भुरगो व्हड जातोच ताका सारकी समजणी आयली. कितें सांगूंक सोदताली ती सांगूंक सोदताली मिसा बलिदान जावन आसा हो रोम आनी तेंगशी म्हज्या जिविताची. द मास इज द सोर्स, म्हणल्यार म्हजें आख्खें जिवीतूच ताचे भोंवतणीसान सुरू जाता. सोर्स एंड सबमीट म्हणल्यार द हायेस्ट पॉयंट ऑफ माय लायफ आनी ह्याचे वरवीं म्हजें जिवीत बदलता. तर आमकां आयची ही वाचपां हेंच सांगता, जे परी अरोण्यांत मोजसा विरुद्ध आनी देवा विरुद्ध पोज्जा गुणगुणूंक लागली आनी देवान तांकां माना खावंक दिलें, तांकां धादोशी केलें, तांचें पोसोन केलें. तशेंच दुसरें वाचपान आमकां उगडास कोत्ता जेन्ना आमी एकठांय जाता ते एका पेल्यांतले घेवंक आमी एक फामील कशी एकठांय जाता. आनी हेंच कितें जेजू आमकां शुभ वर्तमानान मागीर सांगता, हांव तुमकां एक फामील कशी कोत्ता कित्याक तुमी म्हाका शेवता, म्हजें रगत पियेता, म्हजें मांस खाता. तर जेन्ना आमी मिसा बलिदान येता तेन्ना आमी कशी येवंक जाय, आमी उक्ते मनान उक्ते काळजान येवंक जाय न्हय की वय आमच्या मनान आसतली आमची चिंतना जावं आमची पातकां वो हेरान कितें भायर भितर स्वता आसतना कोणें कितें म्हटलें आसतलें असली सगळीं आसतली चिंतना. पूण एकदां आमी मिसा बलिदानान भितर येता तेन्ना आमी ती सगळीं देवाच्या हातान भेटयता. आनी ताच्या लागून खूब जाणां बेगीन येतात मिसाक, कित्याक तांकां इल्लोसो वेळ ओगेच बसोन आपले मनांतले काळजांतले जे ओतरेक ते आसा ते देवाच्या हातान भेटोवंक, आपली चिंतना आसा सगळीं घुस्पलेलीं आसा ती सगळीं देवाच्या हातान भेटोवन शांत जावन मिसा बलिदानान भाग घेतात. जेन्ना आमी कोमयावंक येतात आमी कशी येतात तेवूय आमी तपासून पळोवंक जाय, कित्याक आमी कोणाक मेळोंक येता, आमी जेजूक मेळोंक येता न्हय एक पाद्री ओ जावं माद्री कोमयाव दिवंक आयल्या तांकां न्हय, पूण ती जेजू म्हाका दिता तर हांव जेजूक मेळोंक थिंगा येता. तर जेन्ना आमी जेजूक मेळोंक येता आमी तयार जाता, आत्मीक तयारी, भायली तयारी आनी भितरली तयारी जाता जेजूक स्विकारूंक. आनी जेन्ना आमी तयार जावन येता आमी जेजूक तो मान दिवन कोमयाव घेता. आनी कोमयाव घेता आसतना आमी जाणा आमी तें एक मागणें म्हणटा, ल्हानशें मागणें आमेन. पूण केन्ना केन्ना तें आयकोंक येना. कित्याक आयकोंक येना, आमकां कोण भितर दवरता हांव नकळो. पूण आमी आमेन म्हणटा तेन्ना कितें सांगूंक सोदता, वय हांव सोत मानता ही जावन आसा जेजूची कूड. देखून केन्ना केन्ना पाद्री बीन म्हणटा आसतले हांवें आमेन आयकोंक ना मातशें व्हडल्यान म्हूण, मागीर आमकां रागूय येता आसतलो, हो पाद्री कित्याक अशें दिसता ना. अशें आमी करूंक जाय, कित्याक आमी मानून घेता वय खऱ्यांनी जेजू हाजीर आसा आनी ही जावन आसा जेजूची कूड आनी हांव ही मानता जेजूची कूड म्हणून. आनी ताचे लागून हांव भावार्थान हें आमेन म्हणटा. आय प्रोफेस माय फेथ विथ दॅट सिंपल वर्ड कॉल्ड आमेन. तर मागुया मिसा बलिदानान जितले पावटी आमी मिसाक
येता तितले पावटी समजून घेवंक म्हजें आख्खें जिवीत हांगासरूच सुरू जाता आनी हातूंतल्यानूच म्हाका शक्ती आनी घोटाय मेळटा म्हजें आख्खें जिवीत बरे भाशेन जिवंक. तर देवाची कृपा आनी आदार आमकां एमी सांत मागुया.